रशियेचो खाजगी सैनिक गट वॅगनर ग्रुपाचे बंड थंड पडल्यात। ह्या ग्रुपाचे मुखेली येवगेनी प्रिगोझिनान आपल्या सैनिकांक युक्रेनांतल्यान छावण्यांत परते वचपाचे आदेश दिल्यात। रक्तपात टाळपा खातीर आपूण हो निर्णय घेतिल्ल्याचे प्रिगोझिनान स्पश्ट केला। बेलारूसच्या राष्ट्राध्यक्षान हातूंत म्हत्वाची भूमिका बजायली। बेलारूसाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको प्रिगोझिनाक फाटल्या 20 वर्सां सावन वळखतात। बंडखोरी सुरू जाल्या उपरांत दोगांय मदीं भासाभास जाल्ली। हाचे उपरांत प्रिगोझिनान एक निवेदन जारी करीत मॉस्कोचे दिकेन वचपाची येवजण बदल्ली। सुरवातीक बंडात वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांक शिक्षा करपाची भास उलोवन दाखोवपी पुतिनान तहात नमळायची भूमिका घेतली। बंड करपी वॅगनार ग्रुपाक वा हेरांक देशद्रोही थारावचे नात, तशेंच हेर कसलीच कारवाय तांचेर करचे नात अशी गवाय पुतिनान दिल्या। रशियेन रक्तपात जावचो न्ही हाचे खातीरूच पुतिनान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें स्पश्टीकरण रशियेच्या सरकारान दिलां। पुतिनाचे सत्तेक आव्हान दिवपी हो बंड कांय मेजकेच अटींचेर थंड जाल्ल्यान कांय जाणांक अजापाचो धक्को बसला। वॅगनार गटांतल्या ज्या सैनिकांनी बंडात वांटो घेवंक नाशिल्लो तांकां रशियन संरक्षण मंत्रालयान नोकरेची संदूय दिल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।